जुस्त मिरगाक मॉन्सून केरळान दाखल जालो. फुडल्या 2 दिसांनी तो गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. मजगतीं बिपर जॉय चक्रीवादळाचो गोंयाक धोको नासलो तरी दर्यांतल्या उदकाची पातळी वाडल्या. पाळोळ्या बाणावले कोलवा दर्यावेळेचेर उंचायेन दर्याची ल्हारां येवपाक लागल्यात. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सॉयल इरोजन जावपाक लागला. ह्या बदलत्या हवामानाक लागून मॉन्सूनाचेर परिणाम जावप शक्य आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. मडगांव आनाफोन गार्डन सप्टेंबर मेरेन तयार जातले अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन मडगांव पालिकेच्या उक्तावणा वेळार सांगले. मडगांव पालिकेच्या गार्डनाचे 5 लाख रुपया खर्च करून नूतनीकरण केलां. ह्या गार्डनाची अवतिकाय जाल्ली. भुरग्यांक ह्या गार्डनांत खेळपा खातीर साद्यो साधन सुविधा लेगीत नाशिल्ल्यो. सांज वेळार भुरगीं ह्या गार्डनांत खेळपाक येतात. हे खातीर तांकां बरे तरेन खेळपाक मेळचें ह्या हेतान ह्या गार्डनाचें नूतनीकरण करून बरे प्रमाणांत गार्डनांत साधन सुविधा उपलब्ध केल्या अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगले. दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं पालिकेच्या गार्डनाचें उक्तावण जालें. येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्यान काँग्रेसूच जिखतली असो विश्वास काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायलो. बेरेस्तारा पाटकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी काँग्रेसीच्या आमदारांनी कर्नाटकांतल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची भेट घेवन ते गोंयांत आयले. ताचे उपरांत विमानतळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना पाटकार उलयतालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें फाटल्या 9 वर्सां केल्ल्या उदरगतीच्या कामांचे रिपोर्ट कार्ड दिवपाक उदकां स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकारान केपें मतदारसंघांत वचून लोकांची भेट घेतली. ह्या 9 वर्साच्या कार्यकाळांत भाजपान देशाची शान मान वाडोवन देशाचो विकास केला अशें सुभाष शिरोडकारान सांगलें. भाजप सरकारान ह्या संदर्भांत 1 म्हयन्याचें अभियान राबयलां. ह्याच अभियाना अंतर्गत सुभाष शिरोडकार केपें मतदारसंघांत गेल्ले. त्यावेळार लोकांचो लेगीत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें ताणें सांगलें. अभियाना वेळार आदलो उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कवळेकार, जिल्लो परिशद सदस्य शाणू वेळीप, नगरसेवक दयेश नायक आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. मांद्रेच्या लोकांच्या सेवे खातीर स्वतंत्र पुलीस स्टेशन मांद्रेच्या पंचायतीच्या वाठारांतूच जातले. पुलीस महासंचालक आनी पुलीस महानिरीक्षक हांणी दोगांयनी पुलीस स्टेशना खातीर सुवात पळोवन त्या सुवातीची पळोवणी लेगीत केल्या. 1.5 म्हयन्या भितर पुलीस स्टेशना खातीर बुन्यादी फातर घालतले अशी माहिती मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान दिली.
ग्लेन टिकलो 2 वेळा हळदोणचो आमदार जालो तेन्ना भाजप सत्तेर आशिल्लो. ताच्या कार्यकाळांत ताणें कसली उदरगत केल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. टिकलो हो फटीची आश्वासनां दितालो असो आरोप हळदोणचो आमदार कालूस फॉरेरान केला. हळदोणच्या भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाच्या मुद्द्या वयल्यान आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन आतांचो आमदार कालूस फॉरेराचेर आरोप केल्ले. ताची सुटसुटीत जाप दितना फॉरेरा उलयतालो. टिकलो लोकांचो वापर करून उदरगतीच्या कामांक आडखळ हाडटा. लोकांच्या हिता खातीर हांव उदरगतीची कामां करता अशा वेळार टिकलोन आडखळी हाडच्यो न्हय अशें कालूसान स्पश्ट केलें. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपान आतां मास्टर प्लॅन तयार केला. ते प्रमाण संघटनेंत कांय बदल करपाची तयारी सुरू केल्या. जायत्या राज्यांचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बदलपाची शक्यताय आसा. तशेंच थळाव्या पावंड्याचेरूय बदल करतले. हातूंत कांय फुडाऱ्यांक नव्यो जापसालदारक्यो दिवपाक शकतात. पक्षांतर्गत जाले चर्चे प्रमाण म्हत्वाच्यो जापसालदारक्यो सांबाळपी जायते पदाधिकारी आसात. पूण तांकां वेंचणूक लडोवपाचो वा लडपाचो चडसो अणभव ना. अशे परिस्थितींत वेंचणुकेच्या राजकारणाचो प्रदीर्घ अणभव आशिल्ल्यांक प्राधान्य दितले. कर्नाटकांत जाल्ले हारी उपरांत आतां भाजप लोकसभा वेंचणुके खातीर मास्टर प्लॅन तयार करता. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे मावळटे अध्यक्ष आनी भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह हांचे विरोधांतल्या लिंगीक शोशणाच्या आरोपांची चवकशी करून 15 जून मेरेन आरोपपत्र दाखल करपाचें आश्वासन केंद्र सरकारान आंदोलक कुस्तीपट्टूंक दिलां. ते उपरांत कुस्तीपट्टूंनी आपलें आंदोलन 15 जून मेरेन स्थगीत दवरपाचो निर्णय जाहीर केलो. फाटलो म्हयनोभर कुस्तीपट्टू जंतर मंतराचेर आंदोलन करताले. केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हांचे वांगडा कुस्तीपट्टू बजरंग पुनिया, साक्षी मलीक हांचे कडेन वट्ट 5.5 वरां चर्चा केली. आपल्यो सुचोवण्यो मागण्यो मान्य केल्ल्याचे कुस्तीपट्टूंनी बसके उपरांत सांगले. आंदोलकां वयले सगळे गुन्यांव फाटीं घेवपाचें आश्वासनूय ठाकूर हाणें दिलें. ब्रिजभूषण हांच्या विरोधांतली चवकशी पुराय जाय मेरेन आंदोलन स्थगीत दवरपाची केंद्र सरकारची विनवणी कुस्तीपट्टूंनी मान्य केल्या. अंदू गोंयांत पावसान हाजेरी लावपाक मातसो कळावूच केला. गिमाळ्यांत वयर सरपी कुर्डी गांवचो सैम पळोवपाक आजुनय गोंयच्या कांय वाठारांतले लोक भेट दितात. तशेंच पणजे ताळगांवच्या तरणाट्यांनी कुर्डी गांवाची भोंवडी केली आनी वर्सांतल्यान 2 म्हयने पळोवपाक मेळपी ह्या गांवाक भेट दिवपाची लोकांक सुचोवणी केली. वाडटी गरमी आनी उसरा पडपी पावसाच्या फाटभुंयेर सगळीं स्कॉलां फाल्यां जूनाच्या 10 तारखेर बंद दवरपाचो निर्णय शिक्षण संचालनालयान घेतला. पावसाचो अजूनय पत्तो ना आनी देखून शाळेच्या भुरग्यांक स्कॉलांनी वचपाक आनी शिकपाक गरमेन त्रास जाताले. देखून शिक्षण संचालनालयान परिपत्रका वरवीं सगळे सरकारी अनुदानीत आनी खासा क्षमतेच्या शाळा 10 जूना सावन बंद दवरपाचो आदेश काडला. जे कितें लुकसाण ह्या शिक्षणीक वर्सांत जातले ते फुडाराक भरून काडचे अशी सुचोवणी शिक्षण संचालनालयान दिल्या. वाडट्या गरमेच्या फाटभुंयेर स्कॉलां बंद दवरच्यो अशी मागणी कांय पालकांनी कांय तेंपा आदीं केली.
दिवचल पालिका वाठारांत गटार नितळ आनी हेर मॉन्सुना पयलींची कामां पूर्ण जावपाचे वाटेर आसात। 2 दिसां भितर ही कामां सोंपतली अशी माहिती दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन दिली। वॉर्ड नंबर 13 सोडल्यार हेर सगळ्या वॉर्डांतली कामां पुराय जाल्यात। नगराध्यक्ष स्वता ह्या कामाचेर लक्ष दितात। केरी सत्तरीचो सर्गिस्त गणू नारायण गांव हांच्या यादीन आनी दशावतारी नाट्य महोत्सव आयोजन समितीन दुसरो दशावतारी नाट्य महोत्सव केरीच्या आजोबाच्या देवळांत आयोजीत केल्लो। ह्या नाट्य महोत्सवांत सत्तरीच्या बायलांनी दशावतारी नाट्य प्रयोग सादर करून एक वेगळेपण लोकां मुखार दाखयला। आयज मेरेन आमी दादल्यांची दशावतारी नाटकां पळयल्यात आसूं येता, पूण पयलेच खेपे सत्तरींतल्या बायलांनी ह्या महोत्सवांत उमेदीन वांटो घेवन आपली कला बरी सादर केल्या आनी गोंयभरच्या लोकांनी तांची तुस्त केल्या। दिवचले आशिल्ले मायनिंग पीठ धोकादायक जाला अशें विधान दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें केलें। ह्या मायनिंग पिठा वयलो मातयेचो भराव खचला आनी ताका वेरो गेल्यात। पावस तेंकलो तरी आजून लांबगांवच्या माथ्या वयल्या वेदांताच्या मायनिंग पिठाचेर अजून प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता। दिवचल शाराक तेंकून आशिल्लें हें मायनिंग पीठ असुरक्षीत आनी धोकादायक अवस्थेंत आसा। ह्या खणखंदकाचेर ताकतिकेन फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण केली ना जाल्यार ह्या मायनिंग पिठा पासून आपत्ती कोसळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। तशी भिरांतूय लोकां मदीं पातळ्ळ्या। महोत्सव लागीं पावल्यान ह्या मायनिंग पिठाचेर ताकतिकेन उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा। म्हैसाळ धरणाच्या उदकाची पातळी 0.002 पाविल्ली आसा। शुक्रार मेरेन पंचवाडी वाठारांतल्या लोकांक उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती संबंदीत अधिकाऱ्यान दिली। म्हैसाळ धरणाचें उदक पुरायपणान सुकून गेल्ल्यान पंपांतल्यान उदक ओडून काडटना गाळ येता। आयज पावसान हजेरी लावंक ना जाल्यार उदका पुरवण करपा खातीर व्हडली पंचायत बसका जातली अशी माहिती सुत्रांक कडल्यान मेळ्ळा। आयज गोंयच्या शेतकारांचेर व्हडलें संकट आयला। प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे अंतर्गत ज्या शेतकारांक पयशे मेळ्ळे तांकां हे सगळे पयशे परत करचे अशें पत्र सरकारान धाडलां। देखून हो सरकार ह्या शेतकारांच्या भावनां कडेन खेळ करून कितें सिद्ध करपाक सोदता काय असो प्रश्न उपराशीत वेंझीन सरकाराचेर फोग काडलो। जर ह्या येवजणेंतल्यान दिल्ले पयशे परत मागपाचेच आशिल्ले जाल्यार दिलेच कित्याक अशें वेंझी म्हणटा। शुक्रारा पत्रां मेळिल्ल्या 3000 मदले 41 शेतकारांनी बाणावलीचो आमदार वेंझीची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो।
वास्को सडा वाठारांतल्या आल्कोन ग्रावंडाचेर आशिल्ल्या डांबर घालपाच्या मशिनाक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोणाकूच हातूंत जिवीत हानी जावंक ना. फुडल्या 2 दिसांनी मॉन्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्ली. सत्तरी मालयांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाक सुरवात जाल्या. शुक्रारा होर्णा, ठाण्या सारक्या हेर वाठारांत पावसान हजेरी लायली. सकाळच्यान ह्या वाठारांत ढगाळ वातावरण आशिल्लें, तशेंच मदीं मदीं वतूय पडटालें. नुस्तेमारी खातें गोंयच्या बारीक नुस्तेकारांक सोंपोवपाक उठल्या अशें म्हणीत ऑल गोवा स्मॉल स्केल रिस्पॉन्सिबल फिशरीज युनियनान नुस्तेमारी खात्याचेर घेराव घातलो. क्रांका हांगसर फाटीं संजय फातर्पेकार हांणी हेर नुस्तेकारांच्या पोनेळाक आनी सामानाक उजो लागून जाल्ल्या लुकसाणीक सरकारान योग्य भरपाय दिवपाची मागणी करीत ह्या संघटनेन हो घेराव घालो. ज्या समाजांतल्यान फुडारी जातात त्या समाजाक विसरचे न्ही. जसो बिरसा मुंडा आपल्या समाजा खातीर वावुरला तीच एक व्हड देख जावन आसा अशें मत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन भाजप पक्षान बिरसा मुंडाच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. प्रधानमंत्र्यांचें सपन आसा भारत देश सुपर पावर जावचो. सगळो समाज सुपर पावर जाल्यारूच भारत देश सुपर पावर जावंक पावतलो अशें दिगंबर कामतीन स्पश्ट केलें. ह्या कार्यावळी वेळार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, दामू नायक आनी हेर भाजप कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. खेळा मळार योग्य साधन सुविधा मेळची म्हूण पेडणेच्या वारखंड वाठारांत इंडोर स्टेडियम उबारतले, जातूंत वाठारांतल्या भुरग्यांक खेळपा खातीर सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो अशी माहिती पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान दिली. शुक्रारा आमदारान खेळां अधिकाऱ्यां सयत वारखंडच्या मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच पेडणेच्या सावळवड्या वयलो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनीक भाड्यान चलोवपाक दिला. ते खातीर थळाव्या खेळगड्यांक तो स्टेडियम वापरपाक मेळना. देखून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन बेगोबेग GMRक दिल्लो इंडोर स्टेडियम भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दितलो अशें आस्वासनूय प्रवीण आल्लेकरान दिलें.
गोंयांत भायल्या लोकांचो आंकडो वाडत चल्ला आनी भोवतेक गुन्यांव ह्या लोकांच्या हातांतल्यान घडटात। दिवचले भशेन सरपळी चोरपाचो यत्न हाचें हें उदाहरण। भांगर पाकिटां आनी हेर मोलादीक वस्तू चोरपाच्यो घडणुको ह्या लोकां कडल्यान सुरू आसा। खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे कबूल करता। असल्या घडणुकेंतल्यान स्वताक साल्वार करचे आसत तर लोकांनी सादूर रावपाची गरज आसा असो सल्लो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिला। मातोड नव्या पुलीस स्टेशनाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो। गोंय पयलींच रिणान बुडला पूण सरकार येवजणेचे पयशे दिवचे सोडून मंत्रालयान मंत्र्यांची कॅबिनां गिरेस्त करपाचेर भर दिता। ही कॅबिनां अजून मेरेन बरी आसात, ताची दुरुस्ती करपाची कसलीच गरज ना। ते बदला सरकारान हे पयशे लोकां खातीर वापरचे आनी जे येवजणेचे पयशे फाटले 3 म्हयने आडकून पडल्यात ते जनतेच्या बोल्सांत घालचे अशें काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन मागला। फाटल्या 2 म्हयन्याचे तुळेन धामटाणे धरणांतलो उदका सांठो आनीक सुमार 1 मीटर देंवला। मात ह्या धरणांतलें उदक नियंत्रीत दवरपा खातीर सध्या ह्या धरणांत साळगांवांतल्या बांदनांतलें उदक सोडटात। 50 मीटर उदकाचे पातळीची तांक आशिल्ल्या ह्या धरणांतल्या उदकाची पातळी सध्या सुमार 4.5 मीटर उणी जाल्या। सध्या 45.7 मीटर इतली ह्या धरणांतल्या उदकाची पातळी आसा। शेतकी वापरा खातीर तेच बरोबर असनोडे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत ह्या धरणांतल्यान उदक सोडटात। धरणांतल्या उदकाची पातळी उणी जाली असली तरी मॉन्सून सुरू जाय मेरेन उदक नियंत्रीत आसतलें असो दावो उदका स्रोत खात्यान केला। दुसरे वटेन उदका स्रोत खात्याच्या मंत्र्यान केल्ल्या दाव्याक लागून पावस लांबणेर पडलो तरी आमटाणे धरणांतल्या उदका सांठ्याचेर परिणाम जावचो ना अशें तळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें म्हणलां। वाळपय ठाणे महामार्गार कोपाड्डे वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात। पुराय वाठारांत ह्या कोयराच्यो घाणी पडल्यात। त्या रस्त्यान प्रवास करपी लोकांक नाकार हात धरून वचचे पडटात। चडशे लोक ह्या रस्त्यार उजवाड आशिल्ल्यान प्रवास करतात। रस्त्या कुशीक न्हंय आसा, एकदां पावस पडल्यार सगळो कोयर व्हांवून न्हंयत वतलो आनी उदक प्रदुशीत जातलें। माऊस पंचायतीन हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।